संतोषान ओडुल्लासान सम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळजान धन्या तुका भेटयता पोविसानात आमकां नवें रसन केला पोवी सभेंत आमकां नवें मिसाव दिला तुज्या उपकाराक अर्घा पाठयता तुजी दया आमचेर देवो म्हण मागता तूं थाराय गोगाशेता देवना तुज्या आमी भागेता संतोषान ओडुल्लासान सम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळजान धन्या तुका भेटयता. देवरो दिसती तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. सांजुदाचेर विशेष पातयेनी मोग दवरन तुमचे तेसांवां घेवन ह्या पुंतळा तुमी येतात. ती सर तेसांवां सरस्पर देव आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे थंय उदारपणेन तो जारी करूं दी मागलेले तुमकां सगळें फावो जावं दी म्हूण आमी मागता. देवादीन अपोलीन मॅनेजर्स हेज्यांत आमी स्थिता सिरील आनी कॅरोलीन मॅनेजर्स कुटुंबाच्या सन्याच्या आमी स्थिता सिरील आनी कॅरोलीन मॅनेजर्स अर्गसावन मिस्दिता एलेन डिसोजा जल्मादी संदर्भी अर्गा मिस्दिता एप्रिलाच्या 8 तारीख जल्मा दिसल्लो ह्या संदर्भात ह्या वर्गांत मिस्दिता जेसन नोरोना तशेंच बरें काजरी जिवीत एप्रिलाच्या 9 तारीखेर काजाराचें कार्य बऱ्यान जावन सगळें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या पासून लग्न बऱ्यान जाल्ल्या पासून अर्गां दितात. जॉयल आनी कॅरीन रॉड्रिगेस जॉयल नोरोना आनी कॅरीन रॉड्रिगेस हांचे लग्नाचे कार्य बऱ्यान जाल्ल्या पासून अर्गां दिता अर्गां मीस भेटयतात. देवादीन माउरीस डिसोजा जत्म्याक मीस दिता डिसोजा कुटाम डंबोवेली मुंबय. देवादीन एनी अल्फोन्सो जत्म्या मीस दिता डिसोजा कुटाम डंबोवेली मुंबय. देवादीन रॉबर्ट कुटिनो जत्म्या मीस दिता कुटिनो फॅमिली. विगेन्स आई डायबेटीक पिड्यांतले गूण जावच्या खातीर डायबेटीक नॉर्म हे शुगर लेवल नॉर्मल येवच्या खातीर फेडरीक डिसोजाच्या बऱ्या भलायके बसोत मीस दितात. तशेंच बरें एक काम मेळच्या पासून शिपींग कंपनींत बरें काम मेळच्या पासून आनी कामा खातीर बरयली एग्जाम बऱ्यान जावच्या पासून फ्रिडा मिशेल हाका बरें काम मेळच्या पासून मीस दिता मेटिल्डा डिसोजा. फेडरीक डिसोजाच्या बऱ्या भलायके पासून मीस दिता मेटिल्डा डिसोजा. तशेंच चार्ल्स कुटिनाच्या बऱ्या भलायके पासून किडनी स्टोन विगेन्स गूण जावच्या पासून मीस दिता मेटिल्डा डिसोजा. तशेंच बऱ्या भलायके पासून मेबल कुटिनाच्या बऱ्या भलायके पासून मीस दिता मेटिल्डा डिसोजा. कोविड पिडेंतले सगळ्या कुटुंबाक निवारलेल्या पासून आनी सगळ्यांक गूण केल्ल्या पासून मीस दिता आयरीन नोरोना. अर्गां आनी तेसांवा पासून मीस भेटयता फबी आनी जेसी मेंडोन्सा दोग कातार. तशेंच अर्गां मीस दिता मार्टीन आनी मगदलीन पिंटो. अर्गां मीस दिता सांजुदाच्या मनाक मार्टीन आनी मगदलीन पिंटो. हे सर्विरे पासून मागीर हांव समेस्तां पासून मागीर जे कोण मागतान बसयला सुडास काडून तांचे पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपट तुमचे सोबे आसूं.
तुमचे सोबय आसो मोगाळ भाव भयणीनो, देवाच्या आशिर्वादांनी भरिल्लो बरो दीस तुमकां मागता. देवान केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्घ पाठोवच्याक उपकारी मनान आमी ह्या पूर्ण शेताक आयल्या. देवाक आमी अर्घ दिता आसतना तोच देव आमकां सर कश्टांतल्या पिड्यांतले आमकां निवारो आनी ताचो आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर सदां आसो म्हण आमी मागया. हाचे पयले वचपांत आमी पळयता सुरविल्ले क्रिस्तांव खंयच्या रितीन जेजूक ते साक्ष दिवन आसले. मोगाचें एकवटाचें जिवीत तांचें जावन आसलें. कितें इल्लें आसा एकामेका वांटून घेवन सांगाता मोगान तें जीवन आसलें आनी ह्या मारिफात जिवंत क्रिस्ताक ते साक्ष जाले. त्याच रितीन आमच्या जिवितांत फकत आमची जिणी आमच्या खातीर नासतना हेरां सांगाता मोगान एकवटान जियोंक देवाचें उतर आमकां शिकयता आसतना ह्या पुरी जिवनच्याक देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. ह्या पवित्र रितींत पावते परी वांट्यो घेवच्या खातीर आमच्या उतरांनी, आमच्या चिंतनांनी, आमच्या करण्यांनी देवाच्या कुशेक हाड वचून आमी आदरलेल्या सर पातकांचो उडास काडया. देवा लागचें मोक्षाने मागया. आमच्या पातकाची दोगदन सांगत आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगीम सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर सरीसपरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमीन. सोम्या काकुळकर, सोम्या काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सोम्या काकुळकर, सोम्या काकुळकर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोकाळ बापा, धर्मदूत सांजूता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशेंच अख्खे पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सस्तांच्या सस्ना. आमीन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचा. बावट तसो तो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो जाल्लो. तांचे मदें कोणूच खंयचीय वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो. सर्व वस्तू एकामेका ती वांटून घेताली. धर्मदूत वर्ते सामर्थेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मना लेखतालो. तांचे मदें गरजेवन म्हणलो कोणीय नातलो. भुंयबाट आनी गरदर आसले ते विकून मेळिल्लो दुडू हाण धर्मदूताच्या पांया सरसीन दवरताले आनी धर्मदूत हर एकल्यांक तांचे गरजेतकी तो वांटताले. अशें जुजे नांवाचो सिप्र गांवचो एकलो लेवीत आसलो आनी ताका बार्नबास म्हणजे बुजवण दितालो म्हणून धर्मदूतांनी आनी एक नांव दिल्लें. हाणें आपलें शेत विकलें आनी मेळिल्लो दुडू हाण धर्मदूताच्या पांया तळा दवरलो. देवाचें उतर हें. Servisbor raza maime donesla. Servisbor raza maime donesla.
Servesporaza, maimento nesla, podvici hangustra, do nesla, adhikaraso pato, tane pentag bala, servesporaza, maimento nesla. पृथ्वी तीर केल्याय ती बिलकुल हाल चीना आरंभ दो तुझे सिंहासन गडू पे आसा सजनाता तू आसा सर्वेश्वराचा मायमेतो नेसला सर्वेश्वराचा मायमेतो नेसला. सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय. मनशा पुता सुबारूंक जाय अशें ताका सत्मान दिल्या हरी एकल्या सासणीक जिणी मेळच्या. सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं भगवान जुवांप्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभवार्ता महिमा तुका सुमया. जेजू निकोदेमा लागीं जेजून म्हळें तुमी परत्यान जल्माचे म्हणून हांवें सांगलें म्हणून अजाप पावो नाका. वारें आपणा खुशी आसा थंय वळटा तसो आवाज तुका आयकता तरी पूण तें खंय तावन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेणाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्माल्या हर एक लागीं तशेंच घडटा. निकोदेमान विचारलें हें सगळें अशें जावचें म्हळ्यार कशें. जेजून ताका जाप दिली इस्रायलांत एक शिकोणदार तूं तरी ह्यो संगती तूं नेणाय मू. सत सावन तुका सांगता जें कितें आमी जाणा आसाव तें आमी उलयता आनी जें कितें आमी पळयलां त्या विशयांतच आमी साक्ष दिता. तरी पूण आमी दिता ती साक्ष स्विकार करूंक मात्र तुमी तयार नात. संवसारी संगते विशयांत हांव उलयतना तुमी म्हाका सत्मानिनात तर सर्गींच्या सक्ती विशयांत हांव सांगीन जाल्यार कशें तुमी म्हाका सत्मान दिल्यात. सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो मनशा शिवाय हेर कुणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. जशें मोयचेन अरण्या सरपाक उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. तवळ ताका सत्मान दिल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो आमच्या घरांनी आमकां आमच्यो म्हणल्यो वस्तू आसात. गे सगळ्यांची वस्तू कितें गे ना न्हय म्हजें म्हणलें वस्तूर आसा ते हांवें ते घालचें दुसरें घालता ते गे. थोड्यांच्या घरांनी तांचे स वस्तूर सपरेट न्हिदचें बेड सपरेट कॉट सपरेट गे बसचो जागो सपरेट बसचें केदेल सपरेट तें ताचें केदेल न्ही ती ताची मांद्री ती ताची ओल तें ताचें उशें ताची
आणि सगळ्यांचे काल अल्तार मात्र घरा असले अल्तार ती सगळ्यांची ते ताचे मोबाईल कोण नाही आपणून हे मुजे मोबाईल हांवें मात देखून हांव ताका पासवर्ड घालता टका टका करून कशें कोण येयल्यार ओपन जायना मुजे मोबाईल मम्मी आपडताय मुजे मोबाईल डॅडी आपडताय ना मुजी वस्तू मुजे मागीर हे आमी कुटुंबांत आमच्या कुटुंबांत आसा सगळ्यांचे वस्तू हे सगळ्यांचे म्हणलें की ना सगळ्यांचे म्हणलें की ना आयच्या पयल्या वचपांत पळया धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत बावर्त्यांचो तो मेळ एका काळजाचो आनी एका मनाचो जाल्लो बावर्त्यांचो मेळ बावर्त्यांचो पंगड बावर्त्याचे ते कुटुंब एका काळजाचें आनी एका मनाचें जाल्लें तांच्या मदें कोणूच खंयची वस्त आपणाची म्हणलें की नातलो कळ्ळें सगळ्यांक आपणाची मुजी म्हणणी आमची ही कुयती आमची ही खांट आमची कोळसो आमचो ह्यो ग्लास आमचो सगळ्यांनी ही मुजी म्हूण नातले थंयसर आनी कित्याक ती सर वस्तू एकामेका ती वांटून घेताली कळ्ळें थोड्या घरांनी गेल्यार आसात हे कोणाचे शर्ट घालाय रे ते डॅडीचे हे कोणा चलता डॅडीचे चलता कोणाचे चलता घालचे हेचेंत कोणाचे चलता थोड्या घरांत अशें आसा खंयची वस्तू ताचीच म्हणना मोबायल कोणाचे काण गेले सीदे गेलेत कोणाच्या खंय जाग्यार बसल्यार जाता कोणाची बशी काण घेवन जेवल्यार जाता खंयच्या बेड्डार न्हिदल्यार न्हीद पडटा कळ्ळें थोड्यांक त्यात बेड्डार न्हिदचे त्यात खाटयेर न्हिदचे ना न्हिदत पडना थोड्यांक इगर्जे गायल्यार त्यात भांगार बसोवचे चुकून म्हणी भांग तिशी निसून जालो जाल्यार त्या दिसा ते मीस ताणें भेटयल्लें देवाक आयकना बिलकुल आयकना ताणें चिंतचें देखून येत्त फेना म्हणा येत्त भांगार येत्त जाग्यार म्हणजे हांवें मीस भेटयचे जर तर ते सुकलो जाल्यार जागो त्या जाग्यार दुसऱ्यान बसलो जाल्यार सगळो मीस ताकाच गाडयेरचे हाणें ते पयलेन बसला प्रॉब्लेम जाग्याचे न्ही प्रॉब्लेम तुजें प्रॉब्लेम तूं अशीर मना भाव असो तूं अशीर तूं सुराती तूं स्वार्थी सोंडूंक रेडी नाय तूं आनी तुवें अशें चिंतून मीस भेटयल्लें तें देवाक मानवना देखून आयच्या पयल्या वचपाक भोव अपुरब्यान कित्याक ती सर्व एका मनाची आनी काळजाची जाल्ली एकामेका वांटून घेताली ती आनी अशें तांचे मदें कोणूय गरजेवंत म्हणलो नातुल्लो न्ही कित्याक म्हळ्यार चड ताव आसले नातले लागीं आण दिताले काय इल्लेशें चड शीत आसा जाल्यार काय इल्ली चड पेज आसा जाल्यार इल्ल्यान नातलेल्यान दिताले काही 2 किलो मांस आसा जाल्यार 1-2 किलो दुसऱ्यान दिताले वांटून खाताले कोणूच गरजेवंत म्हूण नातुल्लो आमचे लागीं तशें ना आसल्या लागीं दरबस्त आसा दरबस्त घरांत फुल्ल जाल्या उपरांत लोकारांत फुल्ल जाल्या उपरांत खंय मांट्यांत बिळांत पुरांत चेपून दवरचें आमच्या भारतांत आसले लागीं खंडबटे पयशात एक कप च्याक 1.5 लाख रुपये दिवन पिवच्यात एका जोडी वाणांक 2 लाख 3 लाख दिवन वाणो घालचे आसात नातले लागीं खाली पांयान वेचे मनीसी आसात च्या पियनासतना उदक पिवचे आसात आसले वांटून घेनात नातलेल्यांक ना आसलेल्यांक दरबस्त आसा असले चिंता पूण थंयसर तशें नातल्लें पळया कोणूच तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो नातुल्लो भुईंबाट आनी घरदार आसलेलीं आपणाचें पुरा विकून मेळ्ळलो दुडवाण धर्मदूताच्या पांया तळा दवरतालीं कितली बरी मनशां म्हळें आमी 1 इंच जागो सोडूंक रेडी ना 1 इंच जागो विकून दुसऱ्या सोडया थोडे कडेन आसले पयले आदी पुरा जागे विकून इगर्ज बांदूंक ताका कापरा दिताले ना म्हणना पूण आतां मनीस इतलो स्वार्थी जाला सुरू म्हणटात म्हाका जाग्यांत आसतीन तूं वांटोत तूं नाका तुमी तूं वांटून घ्या पूण मागीर लास्ट निमाणें केस घालतात म्हाका दिवं ना वांटो म्हाका दिवं ना जागो तो कशें खाता पळयता वळयता
ते कशें उडयता पळयता कित्याक म्हळ्यार ताणें सांगिल्ल्या वेळार जाग्याक 10,000 रुपया सेन्साक रेट आसली त्या दाडाक कोणाक जाय जागो 10,000 सेन्साक आका भासून दी भाऊ खावन दीत भयण खावन दीत आतां 25-30 वर्सां जाल्यांत कळ्ळें गे आतां सेन्साक 3 लाख 4 लाख जाल्यात 10 सेन्स मेळ्ळो जाल्यार कितले पयशे जाले देखून कुडू जाल्या ते देखून पक्का वकीला जर नोटीस म्हाकाय वांटो हेजे म्हूण नाका म्हणलो मनीस इतलोसो जागो धडूंक रेडी ना हांव एक फावटी दुसऱ्या फिरकेचेर आसतना एक कुमगारोवन गेलो कुमगारोवन येतालो केदाळाय मागीर बेजमेंताक येतालो तांच्या घरा एक रिक्षा येताली रिक्षा मास वचून जागो आहलो तांच्या घरा वचून हांव एक दीस येताना रिक्षा वचना हो मनीस भायर तावन आयला भायर तावन येवन ताणें पयलोसो दोरो रिक्षा असो मार्गो आहलो रिक्षा वयसो येतलो ताणें गेला जागो भायर आसा म्हणून भितरलो दोरो काडला भायर गेला 1 फीट भायर गेला आतां रिक्षा वचना त्या जाग्यार खाली स्कुटर वेता ना त्या चलोवन वचचें हांवें विचारलें त्या मनशा कडेन अडे साहेब पयलीं रिक्षा म्हणी वताली नातल्यार एक सुमार 2 पांगां चलचे रिक्षा म्हणी वेताली आतां तुवें दोरो भायर गेला ही कली गजाल काल म्हणच्या फातर 1 फीट जागो भायर आहलो 1 फीट जागो भायर आहलो 1 फीट म्हळ्यार कितलो जालो म्हणालो हांवें म्हळें 1 फीट जागो समा 1 फीट म्हळ्यार सुमार तुका 1 सेन्स 1.5 सेन्स जागो मेळत ना म्हण ना पूण तुका हो दोरो कांड बांदून कितले करतल्यात ते कितलेय करसून दी फातर ते कितलेय प्रॉब्लेम ना करसून दी पूण जागो 1 इंच सोडना हांव म्हणालो कळ्ळें 1 इंच तातूंत एका फिटीच्या जाग्यांत कांय करूंक जायना कळ्ळें खंयची कृशी करूंकय जायना खाली फातर काडन दुसऱ्या फातरान बांदिचें जालें मेस्ताक मात्र काम सोडल्यार दुसऱ्या कांय जायना तातूंत पूण जाल्यारय सोडिना म्हूण तितले स्वार्थी तितले हे मनीस आहात संवसारांत तेत चिंता करना संवसारांत हांव हांगात परमनंट रावता ह्या 1 पेटी जाग्यार हांव भोंवन आसता म्हूण चिंता करना तो देवाचें उतर पळय अपुरबायाचें देखून ते सुरविले क्रिस्तांव म्हळ्यार सुरविले क्रिस्तांव जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव करून आसले ते चिंताले संवसारी जिवीत तात्कालीक सर्गीचें जिवीत परमनंट कित्याक आपणें सोम्यातय तांणी पळयलां आपणें सोम्याच्या जिवंतपणान देखलां आनी सोम्याच्या जिवंतपणांत संवसारी जिवीत इम्पॉर्टंट न्ही म्हणलें स्वस्थ ह्या लोकां कडेन आसले देखून ही संवसारी आशा खातीर जीवन नातली आतां जेजू येवन 2000 उतरल्यान न्ही तो उडासपुरा गेला आतां कोणें सांगल्यार दुसऱ्यान सांगिल्लें आयकल्लें न्ही जेजू थोड्यान विचारच्या गुमगारकाण गेल्या उपरांत जेजू आसा गी डावट जेजू जिवन जाला गी डावट कळ्ळें म्हळ्यार ते 2000 वर्सां पयलींची गजाल देखून आतां आमच्या जिविताक लागू जायना कितेंय आसल्यार हांगात सर्गी हांगात कोण हांगात चिंतचें स्वार्थी मनशांनी कित्याक म्हळ्यार ते वाऱ्या आयले कुशीन सती धरचे मनीस ते वाऱ्या आयले कुशीन तांकां जस्टिफिकेशन करीचें न्ही हांवें केल्लें समा हांवें आडयल्लें समा हांवें कुडशिल्लें समा हांवें वो दोरो काडून हे मुखार गेल्लें समा म्हळ्यार चिंता आपो म्हळ्यार आपणाक जस्टिफिकेशन दिचें आपणाक जस्टिफाय करी जाय आपणाक आपणें समर्थन करचें तें देखून तशें जाल्यार स्वार्थी मनीस तशें जाल्यार स्वार्थी चिंतात आनी उलयतात देखून ते वाऱ्या आयले कुशीन ते गुंतात देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो पळया देखून त्या सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांतय आसलें तें बरेंपण सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांतय आसलें तें एक उदारपण निस्वार्थपण एकामेकाक कुमोग करचो आदार दिवचो मनोभाव आनी खंडीत एक वर्ती पवित्र सभा बांदून हाडूंक सकली म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो हेच्या सुवातेन पळयता हांव निकोदेम एक मनीस आसलो निकोदेम एक जुदेवाचो अधिकारी जावन आसलो तो एक शिकोणदार लोकांक शिकयतालो जुदेवांच्या नियमशास्त्रा विशयान जावंक पुरो जुदेवांच्या रुली रेगरा विशयान जावंक पुरो तो शिकयतालो आनी जेजू एक परतो शिकोणदार म्हणटा कळीत आसलें देखून तो जेजूक मेळोंक येता राती येता कित्याक म्हळ्यार संवसारी जिविताची जाणवाय ताका आशिल्ली सर्गीच्या जिविताची जाणवाय ताका नातिल्ली सर्गीच्या जिविताची जाणवाय जेजूक मात्र आशिल्ली जेजू एक उजवाडाचो मनीस निकोदेम एक काळोख असो मनीस कित्याक तो अंधकारांत आसलो सर्गीच्या
जिविताची सता ताका नेणा आशिल्ली तकळीत नातल्ली ती देखून तो अंधकारांत आशिल्लो काळोखांत आशिल्लो काळोखांत कितें शास्त्री सांगतात कितें फरिजेव सांगतात त्या प्रमाणे तो करनाशिल्लो अंधकारांत सस्पतलो मनीस तो निकोदेम तो उजवाडा सरशी येता पळया अंधकारांत तो उजवाडा सरशी येता जेजू संवसाराचो उजवाड देखून तो उजवाड सरशी येता जिविता सरशी येता तो निकोदेम एका टायमार मरोन गेल्लो मनीस आतां जिविता सरशी येता तानेल्लो निकोदेम जिविताच्या जरी सरशी येता भुकेल्लो निकोदेम जिविताच्या उंड्या सरशी येता तो हांगासर रातच्या फरार येता रातच्या फरार कित्याक म्हळ्यार निकोदेम काळोख जेजू उजवाड काळोखांतन उजवाडाक तो येता पळया उजवाडाक येता वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून थंयसर जेजू थोडी सता सकाळ घेता तो म्हणटा संवसारी जिवितांतली थोडी घडीत हांवें तुमकां सांगल्यार तुमी म्हाका सत मानिनात सर्गींत हांव देवान आयलां बापाच्या घरांत हांव देवान आयलां बापाचो पूत म्हूण हांव तुमकां सांगीन जाल्यार कितल्या मापान तुमी सत मानतात देखून उडास दवरा मयचेन पितुळीचो सोरोप उबारलो अरण्यांत मरुभुमींत पूण आतां मनशा पुताक कुर्सार उबारले करीत तुमकां समजोवचें ना मनशा पुतान कुर्सार व्हरोंक आसा आनी कोण पळय त्या कुर्साचे दीस लायता ताका जिवीत मेळटलें म्हळ्यार सत जेजू निकोदेमा सांगता आनी वत्तू निकोदेमो जेजूच्या मरणा उपरांत ही गजल परगट करता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आमी जेजूक पातयेता सतमानता जेजू ती विश्वास दवरता आमी एका रितीच्या दोडेपटी अंधकारांत आसता अंधकारांत काळोखांत कित्याक म्हळ्यार सर्गेच्या राजाची जाणवाई आमकां भोव उणी देखून सर्गेच्या राजाची जाणवाई भोव उणी देखून आमी स्वार्थी जाता आमी आंगालापी जाता आमी मोसरी जाता आमी हग्गे जाता हग्गे आसले मनीस जाता आमी निश्ठूर मनीस जाता आमी कपटी जाता आमी कित्याक सर्गीच्या राजाची शिकोवण आमकां भोव उणी आमी चिंता संवसार दवरतो संवसारा भायर दुसरें जिवीत ना देखून हें मुजें म्हणटा हांव कळ्ळें जर तर सर्गेच्या राजाची जाणवाई आमकां भरपूर आसा जाल्यार आमी उजवाडांत जेल्ले मनीस जाल्ले जाल्यार हांव म्हणटो ना हें मुजें म्हणटो ना तें मुजें म्हणटो ना कित्याक हें आमचें संवसारी जिवीत तात्कालीक सर्गेचें जिवीत व्हरतें आनी थंयसर आमकां आनी तुमकां हर एकल्यांक बिडा करूंक अवकाश आसा म्हणलें चिंताप आमकां येतें देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडेन जेजू दवरतो म्हणटा तुमी उजवाडाचे मनीस जायसे सांपावली आपल्या पत्रांत म्हणटा तुमी हर एकल्यानी उजवाडांची येसय उजवाडाचे मनीस तुमी जायजे आमी उजवाडाची भुरगीं काळोखाची न्ही काळोख नाश जाला काळोख संवसाराचो उजवाड सर्गीचो देखून आमी उजवाडाची भुरगीं देखून सर्गीच्या राजाची सता आमी समजचय जाणा जायचे पवित्र पुस्तकांत ती आसात ती आमी नियाळीचय ती वासीचय ह्या मुखांत्र आमी खंडीत सर्गीच्या राजाची सता जाणा जातल्या उजवाडाची भुरगीं जातल्या त्या दाळा आमचें कांयच म्हजें म्हणलें कांय ना आमचें म्हणलें मनोभाव आमकां येतलो आनी त्या प्रमाणे जिवंक आमकां साध्य जातलें असल्या बऱ्या मनान जिवंक तुमी आमकां आदार करपा दिवं दी सुरविल्या क्रिस्ती लोकांचो मनोभाव एका काळजासून एका मनाचो आसलो तो आमचोय जावं दी म्हूण मागया आमेन काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता देव तुका भक्तीपणाचो करतो बापा स्वीकार तूं करी बापा म्हज्या भाव भयणीनो हेमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सांबण मागा हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मैमीक आमच्या नाक्या सभेच्या आदावाक सरस्पोर मानून घेवं सर्वेस्परा भगवंत धर्मदत्त सांजुतान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वरयलें तिच सोडून आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजा उबारुया आमी ती
सर्वेश्वरातय भार्था सर्वेस पराक्रमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आणि ससनाच्या देवा, सर काळी आणि सर्वतय आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्यासो. तुझी पवित्र सभा पवित्र कायाची कोणा जावन ह्या संवसारांत सदा उरच्याक आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदत्ताच्या बुन्यादीचेर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आता विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गीच्या सरदळबारा संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. सोबीत पवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बाबा, खरंच तू पवित्र. तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्व्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो तूं समर्पणची. त्याच परी जवान जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्या दिन वाचलो. ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचे रगात. पातकाचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हजे उडास करा. बवडतसो गुट परगट उब्या. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्या येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मोगार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा, पीटर पौल आमचे गोळी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सोदून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजे इश्टगादी अंतरिल्ल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माया संगती तुजो पती बागे वचूच बागे धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मारवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक
सर पदवीदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा. सर वायटांतलें अनवरांतलें पिडेंतलें अवघडांतलें दुखांतलें सर रितीच्या वायट वटण्यांतलें अकालीक मरणांतलें आमकां तो निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय समाधान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक दी. सर्गीचे बागे आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची येणें बुरवशानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजवर्ती पदवेर महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुमिया, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबय आसो. जेजून हाडिल्लें शांती समाधान एकामेकां आमी वांटून घेवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतली आमची काकूळ कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. त्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें आमचे भितर वचपाक म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. तुका सिमच्या काडीचे हात्रेकता मोगाळ सुमयाची सुराया. ये तूं म्हज्या काळजांत या दादोस तुमकां येण्यान तुज्या. तुका सेवच्या काडीचे हात्रेकता मोगाळ सुमयाची सुराया. ये तूं म्हज्या काळजांत या दादोस तुमकां येण्यान तुज्या. स्वागत स्वागत जेजू सुमया संतोषाना स्वागत करता. स्वादीक इश्टापीत मोगाच्या राव तूं काळजान मोच्या. प्रार्थया. मोगाळ बापा भगवंत जुत्ता देवाच्या जैत्यवंत मरणापासत ह्या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. तातूंत घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या महिमेंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्रात्म्यान आमकां बर आनी ताचे भशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां खातीर करून दवर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मगळ भावना भयणीनो तुमकां समेस्तांक सांजुदाच्या ह्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता. सांजुदाचेर अभिमान आनी पातयेनी दवरन तुमचे इरादे घेवन ह्या पुंतळा तुमी येतात. सांजुता देव तुमच्या बसून विनंती करता. जेजू क्रिस्त आमचो समी सडवणदार तुमकां खंडीत बेसांवांनी भरता. तुमचे सगळे ते सावां तो जारी करता म्हणली पातयेनी आनी बरोसो आमचो मागणें आमचें. मंगळारा सकाळी 9 वरार मीस उपरांत 9 ताच्या उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसा. येवच्या मंगळारा 9 वेळार किडनी पिठेंत वळवळतल्या
तशेंच कॅन्सर पिडेंत वळवळटले आमच्या भाव भयणी खातीर विशेश करून मागतले हांव हे संदर्भार तुमी भुरग्यांक घेवन हांगासर येवचें आनी प्रती रितीन ह्या मागण्यांत वांटेली जावचें. हांगासर भुरग्यांक रजा आसा देखून ह्या सांजुदाच्या पुंतळ्यार तांकां तुमी घेवन येया. खंडीत माध्यमांत मोबायला मुखांतर तांणी जायते वेळ करसिला आनी जायतीं भुरगीं चंचल जाल्यांत तांच्या प्रसूती विशेष करून येवच्या मंगळार मागतले हांव. आयच्या दिसा आमी विशेष करून सरपिडेस्तां खातीर मागता आसतना आम्हा समेस्तां खातीर तुमचे खातीर नव्यानाच्या वेळार विशेष करून आमी मागता. आमचे स्टॉल आसा, स्टॉला भेट दिया. थंयसर भक्तीक आत्मीक वस्तू आसात बेंजार केल्ल्यो, त्यो वस्तू तुमी घेया. बेंजार केल्लें मीठ, बेंजार केल्लें तेल, बेंजार केल्लें उदक, बेंजार केल्लें रेलिको, कुरीस इत्यादी थंयसर आसात. ह्यो सगळ्यो वस्तू आमच्या आत्मीक झुजा विरोध झुजोवंक आमकां आदार दितात, जैत जोडूंक आमकां कुमो करतात. ह्यो वस्तू वापरूंक फायदो जोडूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. डिवायन मेडिसीन दैवी वखदां ऑफिसान मेळटात. गांठी दुखीक, गॅस्ट्रीक पिडेक, तशेंच इतर भलायकी संबंदी भुरग्या पिडेक, तशेंच इतर भलायकी संबंदी वखदां नेतेला ऑफिसान मेळटात. ती तुमी घेवची. तुमची ते सवां तुमी ऑफिसान दिवयेत, नंतर थंयसर आसल्या बॉक्सान घालयेत. मिसां तुमी ऑफिसान दिवची, थंयसर ती घेतात. कावन्सिलिंगाचे मंडळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन, संगी मागण्याचो आदार खंडीत तुमकां लाभता. जायते बरेपण तुमकां फोव जाता. तुमी मिसा उपरांत म्हाका मेळयेत. हप्ते मदीं तुमी येवयेत. येता आसतना फोन करून आयल्यार बरें, तुमकां राखूंक पडचें ना वा निराशी जावन वचूंक मेळचें ना. देखून तुमी असो फायदो जोडचो. फोन नंबर तुमकां ऑफिसान मेळटा, नंतर गुगलांत तुमी तें घेवयेत. पुणशतेच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसान तें तुमी दिवयेत. शुक्रारा संजेर 5 वरार मीस उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसा. ताका तुमकां मोगाचो स्वागत आसा. मोगाच्या भावना भयणीनो, तुमी जाणांत कोरोनाची पिडा ह्या दिसांनी चड आनी चड जाते आसा. कालच्या दिसा लगभग 1,62,000 म्हणजे 1,62,000 1,62,000 लोकांक 1,62,000 लोकांक सुमार कोरोना पिडा कालच्या दिसा लागल्या आनी 37 जण मरणी पावल्यात. आमचे आतां भारता वर्ल्डांत नंबर 2 आसा. पयले अमेरिका, सेकेंड भारत हांवें पावला. असली परिगत पयलेंच्या आलेंती नातली, दुसऱ्या आलेंत भयंकर चड आसा. अशें म्हणटना आमची जागृताय आमी सांबाळची पडटा. देखून आमच्या मुख्यमंत्रीन सांगलां कोरोना लॉकडावन जावंकय पुरो सांगूंक जायना. अशें चड जाती जाल्यार देखून आमी जागृत सांबाळची भोव गरजेची. देखून जागृत सांबाळया. मास्क घाला, सॅनिटायज करा आनी गरज नातले कडेन इगर्जे घेवयेत, कांय प्रॉब्लेम ना आमींत. पूण गरज नातले कडेन खंय जात्रेक, खंय मार्केटीक, फिल्म थिएटराक ते पुरा वेचे न्ही. देखून तुमी जागृत सांबाळा. आमची भलायकी आसा जाल्यार सक्कडी, ना जाल्यार कितें फायदो वय न्ही. देखून हें मतीन दवरचें आनी ह्या पासूत आमी मागया. सांगातास कठीण दग आसा. कालच्या दिसा इल्लो पावस आयला, परच्या दिसा इल्लो आयलो आनी 2-3 पावस आयल्यार कायली थंड जायत. देखून तुमच्या मागण्याच्या वेळार, आंबोरीच्या वेळार, तेरसाच्या वेळार तुमी विशेष करून पावसा खातीर मागा. जायते जाणां दगिनी कश्टून आसात. हेणे दग, हेणे कोरोना दोनी आमकां कश्टितात. देखून आमी मागची भोव गरजेची. मनशाचें मागणें देवा मुखार पावोवन दी आनी खंडी देव आमकां आदार दितलो. आतां आमी सगळीं दिमी घालून नोवेनाक आयतीं जावया. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासूत विनती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासूत विनती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासूत विनती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. भाव भयणीनो, सर्गी समसो मोगाळ बाप आमच्या मागणी आयकता. बघेवूं जुता देव सरकारा सांत जेजूच्या जिवनपणाच्या मेमेत आसून आमच्या पासून विनंती करता. सांजुता देव आनी संत भक्त प्रत्येक जण मोरी आमची सर्गींची माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एक मात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगता मागया. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या कारण सोड भाव. तुका आमी आमचे मागणें भेटयता.
तुका निधन दो जुतात देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिवस आमी उडास करता भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता हे जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देव बाप्पा निरंतरी वगळाक लागता आनी समेस्त मनीस देवाक मनवतात जेजू आमच्या वावडता उदेची तो आता गुरुस आमचे मध्ये आसाय म्हणून आमी म्हण आमी सतमंता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे ते देवाचो आनी पेल्या सुखरो मोग वाडय आतां आमी बघें उजूता देवाच्या विणवणेक तुज्या मारी पादुबारच्यो गोरचो आनी यात्रेक तुजे दैवी कुशे प्रमाणे तुज्यारी करतलोय म्हण आमी बरवसता ही जेजूच्या भोव पवित्र उदार काळजा सर आमची पाथीनी आमी तुजेन दवरता तुका सो महिमा मान नगळाप सदां सर्वता आमेन बघें उजूता देवा लागीं मागणे हे संवसारी जेजू सोसैर अंधरम दुजान असलेल्या बघें उजूता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडून दर असो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडूनीची स्वार्था तुवें पयस आसलेलो लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनुश्य कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्गाप नायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसतलो इश्टाक दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक कर्स अडचणीनी सपण निराशेच्या परिस्थितीत असलेल्यांचो तूं खेरेती शरती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरज हांव तुज्या पुणशता पातयेन आयलां एक घडी बरोबरश्या आमची तेसो आमच्यो गरजो आमच्या आशा सर्गीच्या बापाच्या पांयां तळा सांज उता देव मारी फात उबारया 17 जाणां बरें काम मेळोवंक 14 जाणां जाग्याचे समस्ये बऱ्यान इत्यर्थ जावंक 9 जाणांक एग्जामांत बरें मार्क्स काडून पास जावंक 17 जाणां बरी भलायकी फोव जावंक 2 जाणांची पायल स्पिडा गूण जावंक 8 जाणांक शिकून बरी मोत आनी सणवाई मेळोवंक 2 जाणां दुश्ट सक्तेतावन पयस ती दुश्ट सकत पयस रोवंक 14 जाणांचे हट्ट राग पयस रोवंक एकल्याच्या गुमटेची दूख शिरांची दूख तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्याच्या उजव्या कुशीन आसची सगळी दूख ती संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्याचे गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम गूण जावंक 2 जाणांच्या हातापांयाच्या गंठीची दुखी गूण जावंक 2 जाणांचे डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल ते नॉर्मल जावंक एकल्याचे घरांत कुटुंबांत समाधान रास करूंक एकल्याच्या कुडीन असली अस्कत गाय पयस रोवंक 7 जाणांक वायट इश्टाघात आनी वायट सवयो सोडूंक एकल्याक मोबायलांत पयस रावंक 7 जाणां BP डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 3 जाण आमाल पियेवण्यात सुटका मेळोवंक 6 जाणां दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले ते पयशे वेळार दिवंक 6 जाणांक कुटुंबांत शांती समाधान रास करूंक 6 जाणां भुरग्यांचें देणें फोव जावंक एकल्या घोव बायले मदें एकवट समाधान रास जावंक एकल्याक रिपोर्ट टू नॉर्मल येवचे खातीर 7 जाणांक एलर्जी पिडा गूण जावंक एकल्याची हार्टाची पिडा गूण जावंक 3 जाणांक रातीची बरी न्हीद पडोवंक 5 जाणांक कोर्ट केस विगीर इत्यार्थ जावंक 2 जाणां मानसीक पिडांतल्यान गूण जावंक एकल्याक युरीन इन्फेक्शन ते गूण जावंक 8 जाणां रीण विगीर फारीक करूंक कुरपा मेळोवंक 10 जाणांची गांठीची दूख गूण जावंक 2 जाणां गॅस्ट्रिकाची ती प्रॉब्लेम्स गूण जावंक एकल्या बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल जावंक एकल्याची फिट्स पिडा गूण जावंक तशेंच 50 आनी 3 जाणांनी प्रत्येक तेसांव बसून मागूंक विनंती केल्या तांचे संगत आमची तेसांव आसात आमची गरजो आसात किडनीचे पिड्या खातीर काळजाच्या पिड्या खातीर कॅन्सराच्या पिड्या खातीर विशेष करून मागूंक विनंती केल्ली आसा तांचे संगत आमची गरजो सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळा समर्पया आमी दिमी घालया हात उबारया हांव मागता ताच्या उपरांत तुमी मागा मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू आमची मागणी खऱ्या काळजान खऱ्या मनान तुका आमी समर्पण दिता सांजूता देव बरोसो सणलेल्यांक बरोसो दिवचो गिरीत सांत म्हूण आमी मानता ताच्या मजतीन ही मागणी तुका आमी भेटोवन दिता दयेन तूं स्वीकार कर तुज्या कनवळ्यान आमकां बर तुज्या दयेन आमकां बर तुज्या दयेन आमकां खाण दी आमच्या मागण्यांक जाप दी आमकां सगळ्यांक फोव कर सोम्या हालेलुया 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 मंगळार सोम्या या सगळ्या भक्तिकाची मागणी तुका आमी समर्पण दिता सगळ्यांक मागलेल्या फोव कर व्हडा भक्तीपणान विविध गरजां खातीर सगळ्या गरजां खातीर ती मागता प्रायवता खातीर विविध कष्ट वळख जाल्ल्या खातीर मागच्या ह्या भवार्थ्यांक तुज्या उदरणी
मदतीन आपण गुण करचेचो मागलेले मागणे फावो कर मागता सोम्या हालेलुया 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 नव्यानाचे मागणे मुंदारशिया म्हज्या मतीर काळो काडणं म्हजो बाबा दंडोळ देवा उलय कष्ट अडचणी निराशेत असलेल्या जेजू मुखार बळादीक शरती जावन आसच्या बगे मुजुतात देवा आम्हा पासून विनंती कर आमच्या बाप साहेबाक बिस्प साहेबाक आनी फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजतीन सांबाळचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती कर संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूची सुवार्ता समेस्त मनशांक पावोवंक जेजून आपल्या शेतांत वावराण्यांत धडचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती कर जेजू बऱ्या गवळ्यान समेस्त लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन खऱ्या प्राजिताक आनी शांती समाधानाक हाडचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती कर बघेवन कुटुंबांची येयल्ल्या सुमया जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती कर स्त्रील्या समेस्त बाबत्यांक आनी बऱ्या मनाच्या मनशांक जेजून शासनीक शांती आनी निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती कर आमी समेस्त आनी जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं देवसाराच्या तळण्याचेर संवसाराच्या बुलवण्याचेर आनी कुडीच्या क्रमोडण्याचेर जैत वरच्याक आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती कर प्रार्थुया महिमवंत धर्मदूत आनी रक्त साक्षा बागे वजुतात देवा तुवें जेजू समोग जायत्या वांटलाय तो सुमोग आमच्या काळजांनी तूं सडय पथकाचे आनी स्वार्थाचे वाटो सोडून माया मोगाचे रस्ते दुरूंक आमकां बोळांनी गठाय दी कस्ट अडकळी मध्ये निराशेंत आनी बेजारायन तुजी कुमोक आमकां सदांच मेळोवन दी अशें ह्या जिणयेच्या पयणांत शबित्यान सुमकोवन सर्गीन देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर आराधन करूंक आमी पावोशें करी क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं आमेन. तीन सेकडी बरदोळे दांपी आमच्या हाताचे दवरया सांजूता देव मारिफा लाभलेल्या बऱ्यापणा सूप आमी उडास काडया सर्गीच्या बापाक आमी अर्गां दिवया जायते जाणां मागलेले फावो जाला 6 जाणांक कोरोना पिडेतान गूण जाला आनी एकल्याची काळजाची पिडा गूण जाल्या 2 जाणांक भुरग्याचे देणे फावो जाला 2 जाणांच्या कुटुंबात संतोष समाधान रास जाला 3 जाणांक विशेष करून रीण बारीक करून कृपा मेळ्ळ्या एकल्याक मतीचे समाधान फावो जाला एकल्या पयशाचे प्रॉब्लेम ते सॉल्व जाल्यात एकल्या आपल्या बायलेक समजून खाण गेल्ल्या पासून अर्गां दिल्यान 6 जाणांक बरें काम फावो जाल्ल्या पासून 3 जाणांक बरी सैरीक फावो जाल्ल्या पासून अर्गां दिल्यान तशेंच 18 जाणां मागुल्लो उपकार मेळ्ळ्या पासून अर्गां दितात तांचे संगत आमची अर्गां गुंथया सर्गेच्या बापाक उरिल्ल्या काळजांत निस्वार्थी मनान ताका आमी अर्गां दिवया आतां बारया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू उगलाप तुका सुमया जेजू उगलाप तुका सुमया स्तुती जेजू तुका सुमया स्तुती जेजू तुका सुमया जेजू आराधना तुका सुमया आराधना जेजू तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 सर्गींचे बापा जेजू क्रिस्त ते आमकां नव्यान जिनीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्या की बापा भगवंत देवा परिपत आमी तुका अर्गां दिता सर्गींचे बापा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गुवळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्या की बापा भगवंता देव मारिफत आमी तुका अर्गां दिता बापा ह्या नव्यानाच्या कुटुंबा भगवंता देवाच्या मजतीन तुवें दोळस केले आनी मुखार करूंक कुशवेले उपकारा पासत बापा भगवंता देव मारिफत आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुजे थंय फातेतल्या सुख नासतना कुमो केल्ल्याक आनी कश्ट आनी राशेन सांबाळून धरलेल्याक बापा भगवंता देव मारिफत आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां बातकातो सुटका दिल्ल्याक दुबाव वेळी मोती उसवाड दिल्ल्याक आनी कधी दुखीनी आमकां बुसवण दिल्ल्याक बापा भगवंता देव मारिफत आमी तुका अर्गां दिता बापा तुज्या दै क्लास जेनी पुता जेजूचे नावी तुवें देवसरात तरयल्याक आनी बिजूळ काळजाच्या पवित्र आत्म्यान दिवच्या गठ्यान भरलेल्याक बापा भगवंता देव मारिफत आमी तुका अर्गां ह्या दिता पुणतळा सांजुदाच्या भक्तिंगाची मागणी आयकून तांची बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा भगवंता देव मारिफत आमी तुका अर्गां ह्या दिता बग्या सगळ्या सांजुदा मुखांतर जायत्या जपां केल्ल्या खातीर बापा भगवंता देव मारिफत आमी तुका अर्गां दिता बाप सांजुदाच्या मजतीन ह्या पुणतळार सबार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा भगवंता देव मारिफत आमी तुका अर्गां दिता सांजुदा मुखान आमी मागले सर तुज्या कुशे प्रमाणे वेळा काळात कित आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा भगवंता देव मारिफत आमी तुका अर्गां दिता आमी सर संगता मेळोवन सुम्यान शिकलेल्या मागणी संगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समकायूं तुझे कुशी सगळ्या जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे असलेले आमचे ताव तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळ्ळे पडोवं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडीस मोडा बसो देवा लाग आमी विस्वासान मागुया
सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमची प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा पिडेस्ताले आमच्या भाव भयणीचे कस चळू कर ऐक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्या धाकट्यान रसा सेवाकांक पाव ऐक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा सकड पिडेस्तां थळण्या आनी पातकांतली निवार ऐक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा तुझ्या मर्यादे आदवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी ऐक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्गेच्या बापायच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सर ते समाजारी करण सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव कर ऐक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्गेच्या बापा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते आमी तुका समर्पण दिता तुझी खुशी वयत ती सर ते सवा तुज्यारी कर म्हण आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थना येसुमिया मगळ बापा गांवांत तशें पर गांवांत फोव तें काम नासतना कश्टोवच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकुळत कर तांकां बरें काम फोव कर तांचे कुटुंबान तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचे आमची प्रार्थना येसुमिया दयाळ बापा फोव ती जिणी सांगाती वा सांगाती मेळना आसतना कश्टोवच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी सांगाती वा सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबा जिवनचे देणे फोव कर म्हण आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ल्या सर्व काजरी जुड्यांची बिनमोत पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव करना तांचो कुटुंबा संतोष चडय म्हण आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थना येसुमिया बरी पिडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मसत मागतात आमची मागणी आयक न मारण एका कुळतीचे माय नामान आमचे जीव अमृत आणि भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी वेची बाळकां या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शिगे ते तुजे काकुळदुळे आमचेर परती आनी हे परदेशा उपरांत तुजे कुशीन सदी पळ जेजूक आमकां दाखय हे देळी हे मळी हे दुलबी ओंकार मरये पिडेस्त भाव भयणी खातीर विशेष करून आमी मागया बगे त्रिंदादीची मसत आमी आतां जोडून घेवया महिमा तुका सरपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सुणो दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सेम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर्व आमची पिडा गूण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या पुजवण धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रार्थुया भोव दयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी आनी मतेच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टोवच्या सर्व तुज्या भाव भयणीचे दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसिल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकां नितळ जावन पिडेशिण्यांतली गूण जावन वेगिस्तांनी भलायकी जोडूंक फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सुम्याचे नांवी आमचो आदार आणि रचला सर्गानी संसार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे असो प्रार्थुया भोव दयाळ सुम्या बाबा त्यांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेर नातलेली दयाळ आमी मागता पिडेशिडेन कोसतोवच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदां समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सूख समजून इमानाबैत पयस करून एकामेका काळजांतून बगसून जिवन तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे देन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमीस तांचे संगात राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभे सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जोची येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन आशीर्वाद जोडच्याक आमचे तकली आमी बघूया सर्वेस्पर देव बाबू तुमकां आशीर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फंकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागो दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दिव आमेन देवा बापाचो एकलो स्पुत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमचे संगात आसा तो तुमचे सुमे रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यांत रावन तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यांत रावन आनी तुमची राखण करूं आमेन देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे तयासचे सर वायट बसपून उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन आनी सर पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचे सवे देव तुमचे देवा आनी तुमचे सवे सदांच आसो आमेन वसनियात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुकार थोडे वेळ सक्रामेंताचें आराधन करया थोडी मिनटां सुम्या संगी आमी करसुया ताची भलायकी ताची बेसांवां ताचें समाधान ताचो संतोष आमचो कर्ण घेवया भक्तीन दिमी घालून
आराधनाचे गीत आम्ही गाऊया. करता सोमिया तू कारगा दिता धनिया तुझो मोग करता तू कारगा दिता तुझो सोमी म्हूण मानून घेता तुझो मोग करता तू कारगा दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 म्हज्या सोमिया मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा हालेलुया 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 आराधना करता सोमिया आराधन हांव करता सोमिया पडून तुका वंदिता सर पडून वंदिता धनिया आराधन हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता आराधन हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 अर्गांचे सोगळाचे तुझे द्वारांचे सो हालेलुया 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 अर्गां तुका सोमिया जेजू अर्गान तुका सोमिया ओगलाप तुका सोमिया जेजू ओगलाप तुका आराधना तुका सोमिया जेजू स्तुती तुका हालेलुया 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 बसया आमी मुगळ भावना बहिणीनो एक घडीभर सोमिया पळया आपल्या एक घडीभर सोमिया पळया आमचो सोमिया आमच्या मध्ये हांगासर आसा हे सोमिया सोदून आमी हांगासर आयल्या मारीच्या पिड्याची मोडां सगळ्या संवसारार विस्तारून आसात लगभग 1.5 वर्स जावन लोक ह्या पिड्ये वरवीं कश्टून आसा तरी आमी हे सोमियासरचे आयल्या हे सोमियान आमकां राखलां सांबाळलां बेसवांनी भरलां आशिर्वादान नेटयलां मेटा मेटा तूं आमचे सांगत आसलो आमच्या मुखल्यार रावन ह्या सोमियान आमकां वाट दाखयलेली आसा आमच्या फाटल्यार रावन ताणें आमचें संरक्षण केल्लें आसा आमच्या बोगले रावन ताणें सांगात दिल्लो आसा वयर रावन निरंतर आशिर्वाद दिल्ले आसा
ताणें गेल्ल्या बरेपणाक ना तड ना गड, ताणें वतल्या मोगाक ना तड ना गड, विशेष मोग ताणें आमकां दिला. ह्या सोम्याक आमी अर्गां दिवंक फावो, सोम्याची स्तुती करूंक फावो, सोम्याक वाकणूंक फावो, देखून सोम्याचें नांव आमी गाजोवंक फावो. देखून भक्तीन ताका आमी हरसून हें गीत गावया, अर्गां दिवया, आमी अर्गां दिवया, सगळीं उबी रावया आनी गीत मोगान संतोश भरीत थाळ्यान आमी गावया. अर्गां दिवया आमी सोम्या घरसिया, मैमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सोम्या घरसिया, मैमेक ताचे आमी गितां गावया. ताळयो भेटून पर्वत कुशीन आमचे दोळे उबारया, उंचा येता देव आमचे मागणे आयकता. पर्वत कुशीन आमचे दोळे उबारया, उंचा येता देव आमचे मागणे आयकता. देखून अर्गां ताका सजना सजना, उपकार ताचो भावुया. देखून अर्गां ताका सजना सजना, उपकार ताचो भावुया. अर्गां दिवया आमी सोम्या घरसिया, मैमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सोम्या घरसिया, मैमेक ताचे आमी गितां गावया. इस्रायल सो देव खंडित विस्नार परचेक ताचे केदी साडिना. असो विश्वासी मोग सस्ताक तकता, आमकां आपयलो सोमी आमकां सांबाळटा. ताचो विश्वासी मोग सस्नाक ताकता, आमकां आपयलो सोमी आमकां सांबाळटा. देखून अर्गां ताका सजना सजना, उपकार ताचो भावुया. देखून अर्गां ताका सजना सजना, उपकार ताचो भावुया. अर्गां दिवया आमी सोम्या घरसिया, मैमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सोम्या घरसिया, मैमेक ताचे आमी गितां गावया. हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका आराधना तुका सोम्या जेजू. आराधना तुका हालेलुया 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 हालेलुया. कशा भावना भयणीनो, परत एक घडी बुडो आमी सुमया पळया. तुमचो सुमी आमच्या मदें हांगासर आसा. आमी ताचे मुखार येवंक फावो न्ही, कित्याक दिसपट ते आमच्या पातका वरवीं देवानी सुमयांनी आमच्या मदें आमी कंद काडटा. देवाचें उतर आमी आयकलें, थोडे फावटी आमी स्वार्थी जाता. म्हजी 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 वस्त म्हजी म्हणलें चिंता आप. थोडे फावटी सुमयाक आमकां पयस करूंक शकता. देखून सुमया ती आमी राजी जावंक आसा. सुमिलाचे बोक्षणें मागूंक आसा आमी. आमी ताचे मुखार येवंक फावो न्ही. देखून संवसारी थोडे मनीस आसात, डायरेक्ट वचून त्या मनशां मेळोंक जाता जायना. ताचे पयलें अपॉयंटमेंट काडचें पडटा, ताचे पयलें ताका टेस्ट करचें पडटा, ताचे पयलें ताचे लागीं कांय आसा पळोवचें पडटा.
पुरा जाल्यार मागीर तुका सोडटा त्या मनशाक पूण सोमी त्या मनशाच्या की व्हरतो सोमी व्हरतो देव सर्ग संसार असो दोनी ताचे लागीं कोणेय येत खंयचेय टेस्ट करीचे म्हणना कोणेय येत सगळ्यांक जॉब येता ये या मुझे सरसी तुम्ही कष्ट केल्यान वजन वयतल्यानो ये या मुझे सरसी म्हणटा तो पूण ताचे लागीं येचे जाल्यार आमचें थंय कालतें काळीज आसूंक जाय पातका विणे जिवीत आसूंक जाय पातकाची दूख धरन आमी येवंक जाय तवळ मात्र सोमी आमकां पळोवंक मेळटा सोमी आमचे लागीं उलयता ना जाल्यार आमचे दारूण काळीज आमी घेवन येता जाल्यार आमचे कपटी मौन आमी घेवन येता जाल्यार आमी खंडीत सोम्या पळोवंक शकना कळ्ळें की सादी बोळी कितली भागी पृथ्वी जातली तांचें दायज सादी बोळी जावन येसय नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो आमी नितळ मन घेवन येसय तवळ जेजू आमकां पळोवंक मेळटलो देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो एक घडी बरदोळे तांपया आमी एक घडी बरदोळे तांपया आमच्या बदकाची दूख धरया आमी गेल्या बदकाची दूख धरया सुमेला की बक्षाणे मागया मगाळ समया कळीत आसून कळीत नासतना केल्ल्या पथकांची पश्चाताप पवता बक्षाणे मागता हांव समया तुमच्या हात तुमच्या हाताचेर दवरा कष्टाताना सोम्यासो उगडास काढता कष्टाची हावणी आळता ताळो तासो आयकाता कष्टातेल्यानो येया वसंते म्हाका दिया वितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान म्हज्या कष्टातेल्यानो येया तुम्ही कष्ट केल्याने वजन वयतल्यानो वसंते म्हाका दिया दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान तुझ्या पदकाची दूख धरया पदकाची दूख धरया आमी पश्चातापावया आमी तुम्ही म्हाका बोगस म्हूण मागया पदकाची वाड धरताना सोम्यातून पयसरताना जेजू म्हाका पळयता मोगाचो उलो दिता पदकी जिणी बदला बरी खबर सतमाना सर्गी राज लागीं पावला सडवोळे दीस उदेला पदकी जिणी बदला बरी खबर सतमाना सर्गी राज लागीं पावला सडवोळे दीस उदेला मगळा सोम्या पदकी जिणी बदलूंक आशेता हांव सोम्या तुजी सोडवण पळोवंक आशेता हांव सोम्या तुजे लागीं येवंक आशेता हांव आमकां दयेन बक्षी म्हूण मागया
सगळे भाव बहिणीनो, आता आमचे समर्पण करूया. तुम्ही एक इराद घेऊन या पुंतळा गायल्यात. तुम्ही ते सांग घेऊन या नव्यानाक तुम्ही आयल्यात. ती ते सांग सोम्या मुखार दवरा. जायत्यांक थोडी ते सांग आसा. कुडींत एलर्जी, एका रितीच्यो किळण्यो, एका रितीची दूख, एका रितीची खंत, एका तरेची बेजाराई, एका रितीचे प्रत्येक ते सवा घेऊन तुम्ही हांगासर येतात, मागोवंक येतात आनी खंडीत सोमी तुमचेर आशिर्वाद घालता. तिथे सवा सोम्या मुखार उबा राहा. समर्पिया सोम्याक. सोम्याक समर्पिया तुम्ही. तुमच्या माथ्याच्या केसांतून पायाच्या नाक्षे पर्यंत, तुमच्या कुडीचे आटा बिटे, तुमच्या कुडीची दूख, तुमच्या कुडीची पिडा शिडा सोम्याच्या पायांतळा समर्पिया. कानान घालून स्त्रियेक सोम्यान आशिर्वाद दिलो. कित्याक संपूर्ण काळजान तिने तिच्या दुवेक सोम्या समर्पण दिले. शतपथीनं विशेष अखंड भवर्त दवरलो, ताकाच समर्पण दिलो. देखून तसो साकोर बरो जालो. आमी आमचें समर्पण करूंक जाय. तुमच्या कुडीचें समर्पण, तुमच्या कुटुंबाचें समर्पण, तुमच्या पुता दुवेचें समर्पण, आवय बापायचें समर्पण, भाव भयणीचें समर्पण, तुमच्या कामाचें वावराचें समर्पण, तुमच्या कुटुंबादाराचें, तुमच्या उतरप्रायाच्या भाव भयणीचें, पिडेस्त भाव भयणीचें समर्पण करा. ह्या वक्ता परगांवांत आसात आमची भाव भयणी. ह्या मारीच्या पिडेच्या आखंताच्या काळार परगांवांत वावर करून आसात, तांचें समर्पण करया. वयस असो वयस सोमी जेजू तांकां सुटका दितलो, सोडून दितलो, बरी भलायकी दितलो. सोमे लागीं उलो मारया आमी. जे इरादे घेवन ह्या नव्यानाक आयलेल्या आमी सर्व सोम्याक समर्पण दिवया. समर्पिता जेजू, समर्पिता. समर्पिता जेजू मोचे हे जीवी समर्पकी जिनी नितळ म्हाका तुग गे सोमिया गे म्हाका काळीज म्हजे दिता तुका गे सोमिया गे म्हाका काळीज म्हजे दिता तुका. त्या घडीत एक सुरो हांव जाला निरासपणांत हांव आसा. तूंच म्हजो बरवसो दी तूं म्हाका आसरो भुजवण म्हज्या प्यासो. जिणयेंतल्या घडींत एक सुरो हांव जाला निरासपणांत हांव आसा. तूंच म्हजो बरवसो दी तूं म्हाका आसरो भुजवण म्हज्या प्यासो. गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज म्हजे दिता तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज म्हजे दिता तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया. आता बऱ्या
हालेलुया 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 तातुबार हालेलुया 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 मंगळ सोमिया सगळे भक्तिकाचे भरपूर आशीर्वाद घाल तुझी गुणकची देवी सगळ्यांच्या शिराशी निवळाई तुझ्या पवित्र गशनो कर सोमिया तुझ्या नावात का बरी कर तुझ्या नावात का गुण कर तुझ्या नावात का सुटकाला बाई सुरवणला बाई सोमिया मागलेले सगळे तका भव कर सोमिया सर वाईट संकेतात कोडे संकेताव देवसराच्या नाट्यात पाठपत्रात विदेश पडाताव तका दिवा तका बचाव कर तका सुटका सुरवणला बाई सगळ्या पिढ्यांतले गुण कर सोमिया आशीर्वाद लाभे बेसावला बाई सोमिया तुझ्या नावात का गुण कर तुझ्या नावात का आशीर्वाद दी तुझ्या नावात का बेसावली वर सोमिया हालेलुया 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 जेजू सोम्या आमच्या देवा तुका जाव महिमा तुका जाव आराधना दयादक सुटकालाब सोडवण दितू आमका सुमिया गुण कर आमका जेजू सोम्या आमच्या वैसा गुण कर आमका सर पिडेंतली सर संकटांतली सर वायटांतली आमका निवा सुटका सोडवण दी जेजू सोम्या आमच्या देवा तुका जाव आराधना तुका जाव महिमा हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया अर्गन तुका सुमिया जेजू तुका सुमिया ओगलाब तुका सुमिया जेजू ओगलाब तुका सुमिया आराधना तुका सुमिया जेजू आराधना तुका सुमिया हालेलुया 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 आमच्या तुमच्या ते दवरया तकलेचे दवरया पवित्रत्म्याची मसत मागया पवित्रत्म्या आमच्या ते देवन ये पेंतेकोस्त दिसात अपोस्तलांचे मुरयेचे देवन येयलेल्या पवित्रत्म्या आमचे देवन येऊन मागया तसं पवित्रत्मा आमचे देवन येऊन दी आमकां सुटका सुडवण दिवन दी याची संसारीचे वेतांत धैर्यान शिवंकू सकत लाभो दी म्हूण मागया काळीस म्हजो काळीज मोची थानेला तुका मोन मुझे आशेला तुका काळीज मोची थानेला तुका मोन मुझे आशेला तुका येतून दुनिया ये तू दुनिया सोम्या. ये तू सोम्या आवय म्हाका ये तू दुनिया ये तू सोम्या आवय म्हाका पावय म्हाका तू सर्गीच्या सुका पावय म्हाका तू सर्गीच्या सुका गंतीन भरलेल्यांक तुवें बुजयलें सोम्या पिडेंत आसलेल्यांक तुवें गुण केलें पयस कर म्हजी कंत बेजार आई दी तूं म्हाका तुजी ससाय सोम्या तुजी ससाय लावय सुडका लावय कंतीन बोललेल्या तुवें बुजयले पिडेंत आसलेल्या तुवें गुण केले कंतीन बोललेल्या तुवें बुजयले पिडेंत आसलेल्या तुवें गुण केले पयस कर मोजी कंत बेजाराय पयस कर मोजी
मोची कंत बेजाराय दी तू मागा तुझी ती सजा दी तू मागा तुझी ती सजा काळीज मुझे तारेला काळीज मुझे लाले मन मुझे मोची दाशेला तुका तुका पळोवंक शेता तुका रावंक शेता काळीज मोची तारेला तुका मोचे आशेला तुका ये तू दन्या ये तू सोम्या ये तू दन्या ये तू सोम्या पावळी मागा तू सर्गीच्या सुका पावळी मागा तू सर्गीच्या सुका हालेलुया 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 शादा कबाला बाला बाला शंदा कबाला तरिया ला हाला 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 येसुवे वंदन येसुवे आदर येसुवे स्तोत्र जेजू अर्का तुका वगळा तुका सोम्या पेंतेकोस्त दिसा पवित्र आत्म्या पाठव मी अंतर्तन असले असे सांगता दिल्या सोम्या जेजू यास पवित्र आत्म्या आमच्या पाठे आमका अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसवानी वर सोम्या गुण कर जेजू आपण जेजू पवित्र आत्म्या आमच्या दैनवानी आमच्या बगल्या राहून आमका वाट टाकाय पवित्र आत्म्या आमच्या फाटल्या राहून आमचे संरक्षण कर आमच्या बगल्या राहून आमका संगाती आमच्या वैरावर आमका आशीर्वादी पवित्र आत्म्या तुझ्या फळांनी आमका बर तुझ्या देण्याने आमका बर तुझी कृपा लाभय सगळ्यात लाभय बेसाव लाभय हालेलुया 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 हरा 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 शादा कबाला बाला बाला शंद कबाला दलैया लैया हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 इट्टा तू बरे करून आमकां देवानात दिल्यात त्याची स्तुती करच्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जोरान थळये पेटोन सोम्या दिन वसूया जोरान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मगळ भावनो भयणीनो आमी दिमी गेल्या सोम्याचो आशीर्वाद घेवंक गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांगा मान करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोधला नोम्यो रीती आदार्या सोलवेन बेचा अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोलतिव्या जशे बापा तशेच पोता उल्हासानी स्तुती जाव पदवी महिमा ससना ससना एका सण्या हर्षिता तुका दोघांच्या स्पिरिता सामा सामी नावार्था आमेन. प्रार्थुया हे देवा या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टांसो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ आमचे ते सदांच आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून दयेन आमकां फोव कर अशें आमच्या दिसपडत्या जिवितांत तुमचो आमचो स्वामी तुमचो जिविताचो दातार सर्गीचो उजवाड म्हणले 7 जाणां जावन ह्या उजवाडाक साक्ष दिवंक आमकां तूं कृपा लाभय जोची येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन.
मगळ भाव भयणीनो उभी रावया. भक्तीपणान तुमी सजे बलिदान वांटेली सल्ल्या नव्यानांत वांटेली संसक्रामेंताचें आराधन करून देवाची कृपा मज जोडलेल्या तुमकां समेस्त अभिनंदन पडयता. देवाच्या भरपूर आशिर्वादा मागता. परत येवच्या मंगळारा सकाळी 9 वरार आमी संगाता जमया, संगाता मेळया, संगाता मागया. खंडीत आमी मागलेलें सगळें जोड घेवंक शकतले. हांव तुमकां परत देव बरें करूं. निमाणें गीत आमी गावचें. गुणाची वाटेन सोम्या म्हाका चलय, कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेटय. बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय, शेडे काडीचे मोगान तुज्या पेटय. कष्टांत वासताना जामोचो आदार, पळय मोजे करताना दयेन म्हाका तूं राव. कष्टांत वासताना जामोचो आदार, पळय मोजे करताना दयेन म्हाका तूं राव. जीवनाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय, कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेटय. बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय, शेडे काळीचे मोगान तुज्या पेटय. पुत्रा सोमे ओंकार मरिया आशीर्वाद दिव आमकां. सजे करवेन आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.